राज्य विधानसभा 2022 वेंचणुका खातीर दाखल जाल्ल्या 587 अर्जांची शेनवारा रातचे उसरा मेरेन पळोवणी जाली। ताका लागून कितले अर्ज पात्र थारले हाचो आंकडो आयतारा स्पश्ट जाल्लो। सोमारा अर्ज फाटीं घेवपाचो दीस आसा। ताच्या उपरांत प्रत्यक्षांत वेंचणूक रिंगणांत कितले उमेदवार उरतले हें स्पश्ट जातलें। विधानसभा वेंचणुका खातीर 14 फेब्रुवारीक मतदान जावपाचें आसा, जाल्यार 10 मार्चाक मतमोजणी जातली। इत्सूक उमेदवारांक अर्ज भरपाक 21 ते 28 जानेर मजगतीं 8 दिसांचो काळ दिल्लो। मात ह्या काळांत 3 सुटयेचे दीस आयिल्ल्यान उमेदवारांक अर्ज भरपाक फकत 5 दीस मेळ्ळे। ह्या 5 दिसांक गोंयच्या 40 मतदारसंघांतल्यान एकूण 587 अर्ज वेंचणूक आयोगा कडेन दाखल जाले। सत्ताधारी भाजप पक्ष, गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस मगो, आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, रेव्होल्युशनरी गोवन्स, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तशेंच आनीक खुबश्या पक्षांनी वेंचणूक रिंगणांत उडी घेतिल्ल्या कारणान ही वेंचणूक गोंया बरोबर देशांतय गाजिल्ली आसा। सगळ्यांच्यो नजरो ह्या वेंचणुके कडेन लागिल्ल्यो आसा। खुबशे पक्ष जाल्ल्यान खूब उमेदवार वेंचणूक रिंगणांत देंवल्यात। त्यान भायर कितलेशेच अपक्ष उमेदवार रिंगणांत देंविल्ले आसा। अर्जाच्या तपासणे उपरांत 332 उमेदवार रिंगणांत उरल्यात। आतां कितले रिंगणांत उरतले, कितले फाटीं सरतले हें चित्र सोमारा स्पश्ट जातलें। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।